नायकाच्या घरा कडल्यानूच दुबावीत ताका गाळी मारीत आयले. कृष्णाय तांच्या फाटल्यान आयलो. कृष्णा येता ते पळोवन दुबावीत तांच्या आंगार धांवून गेले आनी ताका बरोच बडयलो. कृष्णाक सोडोवंक गेल्ल्यांचेरूय तांणी हल्लो केलो खंय. भाव मारताना हांव धांवन येयलो. मागीर तेंच्यांनी आडवो बी घालून तिका मारताले, मुठी बिटी तेजेर मारले, तकलेर मारले, दाणो बिणो. मागीर तेंच्यांनी दाणो बिणो म्हाजेरूय मारलो पळय, हांगा हातीर एक मारला पळय, फाटीरूय मारला तेंच्यांनी. मागीर तेंच्यांनी मारलो. मागीर ते शेजाऱ्यांनी बी सोडून घेतले आमकां आनी मागीर आमी कंप्लेन करपाक गेले पुलीस स्टेशनार. त्या भावाक तकलेक लागलेले, फाटी बिटी मुक्को मार लागला, मुठी बिटी मारले, दाणे बिणे मारले, फाटी बी घाले, तकलेक गेला. आनी मागीर तो पुलीस बंबई व्हरतून एक्सपायर जालो. आनी हांव भुरगे सजावंक येयल्ले. मागीर कृष्णा नायक तो घरा कडेन आसलो. ते घरा कडल्यानूच ताका गायी सवत हांगा येयले, पण तो फाटल्यान येयलो ओहो. आनी तेंच्यांनी ताका एटॅक केलो दाण्यांनी. आनी म्हाजो भाव घरा आसलो शांताराम धारगळकार. तेणी ताका भायर येवन हांगा ताका हें केलो, वाचोवपाक यत्न केलो, पण ताका डॅमेज केलो, तेजो हात फेयलो. आनी रुपेश नायकाचेर तेणी दाणो मारलो, तेजी तकली डॅमेज जाल्या. आनी प्लस तो महेश नायक आसलो, तेजे तोंडाचेर हे मारलेले आहा. आनी आमी कितें, हांव जर एक पायलट आहा, कित्याक हांव म्हापसा भाडी मारता. आनी हे आहा पळय ते दोग भुरगे आहा पळय, ते सारके रो ते रातचे ड्रग्स सोडटा कितें ओडटा. आनी आमी रातचे 10-11 घरा येता. हेंचेर सरकारान बेगीन कितें हें करपाचो विचार करपाक, तांकां अरेस्ट करपाचें. 4 जाण भुरगे आसले ते. सरकारा कडेन आनी पुलिसा कडेन इतकेंच मागता की ताबडतोब हेजेर कारवाई करची आनी कोणी जो एक्यूज आहा ताका शिक्षा दिवची, इतलेंच पुलिसा कडेन मागता.